मिसाक सुरवात दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया 8:13 एकलोच आमचो स्वामी. Eklots amco somi, ekuts amco baba, ekuts amco baptis, eklots amco deva, ovitat mea vorbi, shanti jaban pasa. Sogli ekos avcha, amka apunalia, deklum nami gaida, eklos amco somi, ekos amco baba, ekos amco baptis. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय असो. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समारंभता. आपल्या पुता जेजूच्या पवित्र स्नाना दिसा बापान आपलो पूत जेजू व्हड अपुरबायेचो पूत म्हूण आमकां दाखोवन दिला. आमी सगळीं देवाची अपुरबायेची भुरगीं आनी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन देवान आपल्या कार्यांत आमकां भाग दिला. तर आमकां दिल्लें हें अपुरबायेचें जिवीत सदांच आमच्या बऱ्या कन्यांतल्यान उतरांतल्यान आनी आमकां दिल्ल्या कार्या वरवीं आमी बापाची अपुरबायेची भुरगीं कशीं सदांच चलोवंक आनी जिवूंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. तशेंच आयज सांत जुजे वाजाची भक्ती वाडोवपाचो दीस पाळटना ताका फुडें घालून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणीन आनी भावार्थान सगळीं वांटो घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आजचे भेटेंत आमी वांटो घेत आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक सगळ्या उच्चारून सांगता, मनात सारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भगवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोतोरांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Moima deva consorgi, आणि शांती त्याच्या ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सुर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता,
तुझ्या दोर वैभवापासत आम्ही तुका वाकणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सर पदवीदार शासनाच्या देवा जॉर्दान न्हंयत जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मो ताचे देवलो आनी तो तुजो अपुरबायचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार पोरगोटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत तीर रावंक करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरिता देवा शासनाच्या शासनाक इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुसल्याच्या काळजा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें सगळे तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता अरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात अरोण्यांतल्या देवाक एक नीत राजमारोग करून दवरात. सगळीं फालकीं बरोवन येवन दी दोरेक पोरवत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी सगळीं उंच कोडपा सपाट जमीन जावन दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचे तोंगशेर चडून वच. जेरुसल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नोकरांक सांग हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पोर आपले पदवेन येता आपल्या बळान सगळें तो आपल्या ताब्यांत करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता ताच्या जैताची सगळीं चिनी ताच्या फुड्यान वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चोरयता आपल्या हातांनी मेंढरुल्यांक उखलता तांकां आपल्या खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो माटवा भाशेन तूं मळब विस्तारताय. जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. पावसाच्या उदकां वयर तुजो निवास बांदताय कुपांचो तुजो रोथ करताय. वाऱ्यांच्या पाकोट्यांचेर तूं चलताय वारे म्हळ्यार तुजे दूत उज्याचे झगझगीत बाण तुजे चाकर. जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. कितली विचित्र तुजी कर्तृत्वा सर्वेस्परा केलाय तें सगळें जाणवयेन केलाय. तुज्या रचनांनी प्रितम उपोट बोल्ल्या. हो पळय दर्या कितलो राम रून तातूंत फिरतात इस्पा भायलीं जिवाणी व्हडले धाकटे प्राणी.
जबाब ओथम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळार तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुजायतात. तुजो सोदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोट भर मेळटा. जबाब ओथम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात धांप तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड तीं मरून धुलीन परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रोचून येतात आनी प्रितमेचें रूप तूं नवें करताय. जबाब ओथम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. भाग्यवंत पावलून तिताक बरयलेल्या चिटी वेलें वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेलचे खातीर देवाची दुळोबाय दिश्टी पडली. अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारान जियोंक ती आमकां शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो बोरवांचो धरून मुणगे आमच्या व्हडट्या देवा आनी सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय. आमकां सर तरेच्या खोटेपणांतली सोडोवचे खातीर आनी नितोळ केली. बऱ्यो कोन्यो करूंक आशेता तसली आपल्या खाशा पर्जा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. उदेलें आमकां बोलेंपण देवा आमच्या सोडवणाराचें. उदेलें ताचो व्हड माये मोग मनशां थंय. आमच्या प्रमाणीक कोन्यांक लागून न्हय, बोगोर आपल्या काकुतीन ताणें आमकां सोडयली. नवो जल्म दितोल्या स्नानान आमकां धुली आनी पवित्रात्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली. आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पवित्र आत्मो सुभामपणी आमकां दिलो. ताच्या फुक्याच्या देण्यान आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासणाच्या जिविताची दायजी करून त्या जिविताचो बोरवांचो आमकां आसच्याक देवान अशें केलें. देवाचें उतर हें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जुवावान म्हणलें, म्हजें वण बोलवंत एकलो येता. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोक देवाचे बासवणीक उदीक उदीक रावतालो. देखून सगळ्यांच्या मनान जुवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मूं? जुवावान तांकां समेस्तांक जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दिता खरें, पूण म्हजेवंत बोलवंत एकलो येता.
आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. तेन्ना सगल्या लोकांन स्नान घेवन सोंपतच आनी जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंगरूप घेवन ताचेर देऊन आयलो. आनी स्वर्गांतान एक ताळो आयकूंक आयलो. तूं म्हजो व्हड आपुरबायचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, 19व्या शेंकड्याच्या मदल्या वखान जेन्ना हवाई आयलंड्स हांगासर खंय जेन्ना लेप्राची पिडा आयली तेन्ना एके भाशेन सगळो साखांत थंय लोकांची तशेंच सरकाराची आयलो. आनी एकल्यार सरकारान खंय निर्णय घेतलो आनी कशें तांणी थारायलें ह्या आयलंडा मदले मोलखाय आयलंड हो जुवो खंय ताणें वेचून काडलो आनी ज्या ज्या वांगड्यांक एके भाशेन लेप्राची पिडा जाल्ली तांकां उपरून ह्या जाग्यार खंय ह्या जुव्यार व्हरून दवरताले. ज्या कुटुंबान कोणाकूय जरी पिडा लागल्या तांकां लागून फसान खंय उबारून ह्या मोलखाय जुव्यार थंय खंय तांकां घालताले. भाव भयणानो, आमी जाणा जेन्ना आमी पिडेन पडटा आनी पिडेंत जेन्ना आमकां दुसऱ्याचो आमच्याचो लागशिल्ल्याचो मोगाचो जेन्ना सांगात एके भाशेन मेळना वो कळूंक आमकां एके भाशेन ना कशें दिसता, असल्या वेळार कसली परिस्थिती आमची येता हें आमी चिंतूं येता. भाव भयणानो, असल्या परिस्थितीन कस्तरलेल्यांक एकल्या मनशाच्या मनांत एके भाशेन येता तो चिंता हांव ह्या लोकां खातीर कितें करतलो, हांचे खातीर ह्या पिडेवंतांक तांकां कितें तरी सेवा दितलो. आनी चिंतपी एक बेल्जियन खंय फादरी जो भाग्यवंत म्हणपा आसला सेंट डेमियन ओ एके भाशेन हो तांची सेवा करूंक खंय येवजिता आनी आपल्या वडिलां कडसून ही परवानगी मागता थंय ह्या जाग्यार ताणें वचून आपली सेवा तांचे खातीर दिवंक. आनी भाव भयणानो, ताका खंय फावो ती परवानगी मेळ्ळ्या उपरांत तो ह्या मोलखाय ह्या जुव्यार थंयसर वता. भाव भयणानो, सगळे जे लेप्राचे पिडेन कस्तरलेल्यांक भाशेन आपली सेवा दिवंक तो भावता. पयलो पयलो खंय जेन्ना थंयसर तो तांचे सोशी वेता तेन्ना तो हें डिस्टन्स सांबाळूंक वावुरता. म्हणजे वयस्तान कशी तांची सेवा करूं येता, आपल्याक सांबाळून आपल्याचो जीव सांबाळून तांकां कशी सेवा दिवं येता हें करूंक खंय तो वावुरलो. पूण भाव भयणानो, फावचे सावतेच खंय ताणें पळयलें ह्या लोकां सगळे ही सेवा एके भाशेन फावो ते परी दिवंक घडना. ही सेवा तांकां फावो ते परी बांदना वो हे सेवेंतल्यान तांकां कुशालकाय मेळना. तेन्ना ताणें चिंतलें आय मस्ट बिकम वन विथ देम. हांवें तांचे सारको जावंक जाय, तांकां हांवें लागीं सरूंक जाय, तांकां हांवें तांचे सारको एक जावचें, तांचे सांगाताक एक जावंक जाय. आनी भाव भयणानो, एक खंय केलें तांकां खंय लागीं सरलो तांचे बरोबर तांकां लागीं सरून मोगान आनी आपुरबायेन तांची सगल्यांची खंय तो सेवा करतालो. तांकां एक भाशेन हे लेप्राचे पिडेन कश्टवतल्यांक तांकां आपली सेवा एक भाशेन तांकां दिवन तांकां जाय ती बरोबर हाडली. आनी भाव भयणानो, एक चिंतता जेन्ना तो तांकां अदीक लागीं सरलो आनी अदीक मोगान आनी आपुरबायेनी सेवा करूंक लागलो तेन्ना हे लोकांनी खंय ताका मानून घेतलो
आनी तुवें एके भाशेन ह्या जायत्या जाणांच्या मुखाबळार एके भाशेन एक कुडीच खुशालकाय खुशाली कित्याक तांकां एक सांगाती मेळ्ळो जो जाचे वचून कडेन तांचें दूख सजमता तांकां एके भाशेन आपणा तांकां मोगान सेवा करता आनीक आपणाचे कोणे मानून घेवन तांकां सगल्यांक एके भाशेन आपणायता हें बरेंपण तांणी ताचे कडसून अनुभवलें आनी भाव भयणीनो ही सेवा करता दिता करता करता ताकाय खंय ही लेपराची पिडा जाली आनी तोय तातूंतच जालो भाव भयणीनो कितें आमी हे गुन्यांत पळयता काय अनेक जाका एक भाशेन ही पिडा नासली पूण हे पिडेवंत आसलेल्यांक हे लेपराचे पिडेंत एकादेचे पिडेंत कश्ट जाल्यांक तांचे सगळे एक जावंक तो तांचे मदें एक भाशेन गेलो भाव भयणीनो आयज जेजूच्या बावतिजमाची परब आमी समारंभ जेजून जे जबाबदार लोदयेंत चोवाच्या हातांतल्यान पवित्र स्नान घेतले हे आमी आयज दिसाक मनयता भाव भयणीनो हे आमकां कितें उडगास करता काय जेजूक बावतिजम घेवची गरज आसली काय हो प्रश्न एके भाशेन आसा पूण भाव भयणीनो हे बावतिजमांतल्यान आमकां हें दाखोवण करता की जेजू आमचे सारको एक जालो पातोक नासूनय पातके मनशाक सगळें आपूण तो एक जाता आनी भाव भयणीनो हे भाशेन मनशाक हें बरेंपण हाडूंक आनीक बापाचे येवजणे प्रमाणे आपलें कार्य आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक एके भाशेन तो तयार जाता भाव भयणीनो हे कुडींतल्यान हे उपरांत हे आपलें कार्य फुडें व्हरूंक आपलें दिसपट्टे वावर चालू दवरूंक आपलें मिसांव तो चालू करता भाव भयणीनो भाव हेंच अतेपण आमकां दाखोवलें जाता आयची वाचपां असलेंच कितें आमच्या दोळे मुखार हाडटात आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी हे भाशेन हे आमकां ही बरी खबर उगडापी करता जी पोरजां एके भाशेन निर्वाशीपणांची येताली जी पोरजां जी कश्टवताली तांकां जेन्ना ही सोडून फाव जाली ह्या भागांतल्यान ही बरी खबरेची आमकां सांगून मेळटा भाव भयणीनो तो एके भाशेन प्रोजेक्ट सांगता तुमच्या जिवितान ही खुशालकाय परत तुमकां येता तुमकां एके भाशेन हे वर्सां कश्टवल्या उपरांत आतां नव्यान तुमकां बरेंपण मेळटा ही खुशालकायचो थाळो एके भाशेन आड्डून सांगलेलो आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बागेन पावलो तिताक बरोवन सांगता भाशेन देवाचे सर्ववन देवाचें बरेंपण आमकां सगल्यांक फावो जालें कित्याक आमकां मेळ्ळें जेजू वरवीं फावो जालें कित्याक आमी बरें केलां म्हूण न्हय आमच्या जिवितान आमी उत्तम म्हूण न्हय पूण आमकां हें देवाचे काकलुतीन आनी बरेपणान हें देणें आमकां फावो जालां भाव भयणीनो आमी देवाचे आयचे शिव वर्तमानांत आमकां हो देखावो दाखोवन केला जंय जेजू जोर्दान नदींत जेन्ना स्नान घेवन येता तेन्ना आमकां सांगलां स्वर्ग म्हणटा उक्तो जालो स्वर्ग उक्तो जालो आनी देवाचो थाळो हो आयकूंक आयलो तूं म्हजो अपुरबायचो पूत तुजेर म्हजें दादूसपण आसा आनी भाव भयणीनो उपरांत पारव्याच्या रुपान पवित्र आत्मो म्हणटा देवून आयलो आमकां दाखोवन करता ह्या घडींतल्यान हो आमच्या देवाचे आसने त्रेक देवाचे आसने आमकां उगडापी करता आनीक हे त्रेक देवाचे तेपण आमकां ह्या हातूंतल्यान दाखयल्या उपरांत बाप एके भाशेन पुताचें पण आमकां सांगून दिता देवाचो पूत वो सोबी म्हूण आमकां उगडापी जाता भाव भयणीनो बावतिजमांतल्यान आमकां जण एकल्याक देवान वेंचून काडल्यान आमी जण एकल्यान पवित्र स्नान घेतलां आनी पवित्र स्नानांतल्यान कितें आमकां मेळ्ळां काय पयले सुवातेर पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची आपणायली जाल्यां आमी कोण आनी कोणाची हे एके भाशेन आमकां वळखूंक मेळटा भाव भयणीनो आमकां देवान कडल्यान देवान आपली आपणायल्लीं भुरगीं केल्यान जेजू क्रिस्ताची भाव भयण आमी जाल्या आनी पवित्र सभेची आमी वांगडी जाता पवित्र आत्मो आमकां फावो जाता आनी आमचे सगळे ठिकाण करून पवित्र देव मंदीर आमी जाता भाव भयणीनो हे देणी बावतिजमा वरवीं आमकां फावो जाता आनी आमी कोण आनी कोणाची हे एके भाशेन वत्तेपण आमकां थंयसर फावो जाता दुसरे स्वादेर भाव भयणीनो बावतिजमा वरवीं आमी आमचो वावर सुरू करता म्हणजे आमकां एक मिसांव मेळटा आमी जेजू क्रिस्ताच्या कार्यांत आमी वांटो घेता जेजू याज्ञीक प्रवादी आनी राय
ह्या जेजूच्या त्रेक कार्यांत आमी वांटो घेता आनी जेजूच्या वांटो घेतना कशें आमी आमच्या जिवितान देवाचीं भुरगीं कशीं जिवंक जाय, देवाचीं भुरगीं कशीं दर एका देवाच्या संबंधान आनी मनशाच्या बरेपणान आमी कशें जिवंक जाय हें आमकां एके भाशेन गुलाबी कोता. बाबा न्हू, हें आमचें कार्य, हें आमचें मिसांव दर दिसा आमच्या जिवितान आमी जिवंक जाय. आयज ही सगळी आमी करतना ओ ह्या जेजूच्या बावतिजमाचो उदगास करतना आमी आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक ज्यो बासावण्यो केल्ल्यो ताचोय आमी उदगास करुया. एके भाशेन दर दिसा ह्यो बासावण्यो आमच्या जिवितान आमी जिवंक, देवाचे कृपेचें जिवीत जें आमी आपणायलां तें देवाचे वर्तेपणान सदांच आमी जिवंक भाशेन वावरूंक गरज म्हूण आमकां उदगास करता. तर बाबड्यानो, आयज ही सगळी आमी करतना आमच्या जिवितांतल्यान हेंच आमी करूंक वावरुया. दर दिसाक आमी देवाचीं भुरगीं हें ओळखून घेवन दर दिसा देवाच्या भुरग्यांक सोबता तसलें जिवीत आमच्या जिवितांतल्यान उतरां कोरण्यांतल्यान आमी जिवंक आनी हेच जावतल्यान हो संबंद देवा सोबे सदांच उदीक आनी उदीक आमी थिरावंक हेच बरेपणान वाडूंक आमकां कितें करपा लाबय म्हूण हे भेटेंत मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबात सगळीं आमी सांगातान आनी एका स्थळ्यान उचारुया. सोदमान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, सगळ्यान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता त्याचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, अंकवार मुळे थान जमलो, पोंस पिलाता काल ताणी क्रूस सोंसली, त्या क्रुसार झुडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मध्ये देवलो, दुसऱ्या दिसाक मरणांतलो जिवन जालो, सगळ्यात चडलो, सपतदार देव बापाच्या उसांत बसला, तुझ्यांची रामानाची मनसुबी करूंक येतलो, सदमंता पवित्र आत्म्या, तुले पवित्र सभेक, भक्ताचे एकठाण, आत्म्याचे भोगसरी, तुझे जीवपण, सत्याचे जिवीत. आमेन. आनी हेच बाबार्थान हे वेळार आमची गोजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ले अपुरबायेचे आपावणे आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक आनी दुसऱ्यांक ताचे आपावणे अपुरबायेन जिवंक आपलो आदार सहकार दिवंक तांकां सांजुजे वाजाचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा ऐकम सोदाळो भक्तीपणान मारता उलो. विसणुके जावपाच्यो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी आपलो वावर सगळ्या दादोसपणान आनी उर्बेन करूंक आनी रात दीस आपले पौजे पासत एकमतीन वावरूंक तांकां सांजुजे वाजाचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा ऐकम सोदाळो भक्तीपणान मारता उलो. आमी जोण एकल्यान बापाचे दादोसपण आसलोले ताचे अपुरबायेची भुरगीं देवान आमच्या हातांनी घातलेलो दोन पोटगोडणेचो वावर हालतिकायेन आनी जबाबदारेन करूंक आमकां सांजुजे वाजाचे मोजतेन बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा ऐकम सोदाळो भक्तीपणान मारता उलो. आयज आमी सांजुजे वाजाची भक्ती वाडोवपाचो दीस पळटाना हो भक्ती वाडोवपाचो वावर
कोत्ता तांचे खातीर मागुया. ताणें आनी आमी दर एकल्यान हो वावर सगळे फिरकायेन आनी मोगान करूंक सांज जुजे वाजाचे मोजतीन बापा लागीं मागुया. Dunia deva, aikam sotalo, bhakti bonan martha ulo. बोधर बापा आमची कितें मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं आयक. तेच क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. Amen. दानावेदीचे दवरतना आमी गायन घेवया. सिफो आसा जेजू आसा जेजू. Amchi patgadur kadu, nirmol karza tuka wopu, devani munsha mode, sondar koru, shanti koru, asa Jesu. Asa Jesu, tu és illo, burgo tu so. Asa Jesu, tu és illo, burgo tu so. म्हजे भयणी बाबांनी आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गीच्या कोनवाड्या बापा तुज्या अपुरबाच्या पुदाक परगोट केलोय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या सासणाच्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुसार आपल्या रोगताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूं दी. आमच्या सोडवंडरा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या सोणेकऱ्याच्या फायद्याचो जोर्दान नदींत विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगूट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोबद आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूंक स्वर्गांतान तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशेक केलोय. देखून आतां स्वर्गीच्या देवदूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितमेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dorbarazzo sorvespor tu, Sorgani sostar, Bolla tuja voi bovan, Sorgi tuka soy soy, soy soy soy, Sorve
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस्ट मरण सुसुकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी मुडे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका रव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत थंय वारोवतली हे म्हज्या उगडासाक करात बाबा तसगुट परगुटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणान उदगास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलिप नेर आमच्या गोवडी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेळ्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकृत कर तांकां तुजे इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिचे पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीसच्या वेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरभंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे सगळ्यांक मोक्षता तशी आमची पातकां उगस आनी आमकां तारणी पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी बरोबर शरण त्रेखता तर आमकां तुज्यो उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोची येताय आनी राजभर चोरीताय ससनाच्या ससनांक सुमेची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया. D40 सोर्गी उणो जेजून दिलो.
प्रार्थुया. कोण बळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी गोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणे आमकां फावो कर तुज्या प्रतिवंत पुता जेजूचे नांवी. शुभसिया. आजच्या मेसाची मांडवळ केल्या बाटेर समुदाय तांकां आमच्या दिनवास. येता ते शेनवाराक मेस करूंक सेंट एंटनी समुदाय आनी आयताराक वेलंकनी समुदाय. गेल्या आयताराचें कलेक्शन जालें 9,040 रुपया. ह्या सुमारांत डोनेशन दिवन खेरीत आदार केला एक बरो मागपी 10,000 रुपया. फातिमा डिसोजा 1,000 रुपया. तांकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. 13वेर ब्रेस्तारा दीस आंतोनियो डिसिल्वाचो 3रो वर्साचो उडगास. 14वेर शुक्रार दीस लुईस आंतोनियो डिसोजा हाचो 3रो वर्साचो उडगास. 15वेर सोनवारा दीस मारिया फ्रांसिस्का फर्नांडीस हाचो 3रो वर्साचो उडगास. आयज सकाळीं 10 वाजता पयल्या कुमण्याच्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसतली. सगल्या आवय बापायनी चुकून नासतना येवचें म्हूण मागता. दर म्हयन्याच्या निमाण्या आयताराक तरणाट्यां खातीर आमी खेरीत मीस करतल्या. ह्या म्हयन्यांत हे मीस 7 जानेराचे 30 वेर सकाळीं 9:30 वाजता सगल्या तरणाट्यांनी ह्या खेरीत मिसांत वांटो घेवचो म्हूण आमची विनंती. आवय बापाय लागीं मागता आपल्या भुरग्यांक तुमी धाडची. जानेराचे 16 आमच्या गोंयच्या पुताचो भाग्यवंत जुजे वाजाची दबाचीक परब. परबेचे बेस सकाळीं 7 वाजता ह्या फेस्ताचे तयारेच्या मनांत ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत जुजे वाजाची नोवेना करता. 6:40 भाग्यवंत जुजे वाजाचो तेच ते उपरांत मीस जाता. जाता ते भाशेन हातून तुमी येवन वांटो घेवचो. ह्या सुमारांत खेरीत ह्या फामिली खातीर आमी मागतल्या. ह्या वांगड्यांनी मिसांत आजी जावची आनी वाचपाक मिसार तुमी करची. सोमारा दीस फ्रांसीस फेर्नांडीस. मंगळारा दीस पास्कुअल मास्कारेनस. बुधवारा दीस मारिएंजल डिसोजा. ब्रेस्तारा दीस एलायझा डिसोजा. शुक्रारा दीस टॉमी ब्रिटो. सोनवारा दीस जुजे मारी फेर्नांडीस. देवाची कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सोदता. ईदाची 3री आनी निमणेची आवेद सिल्वेरा आंकवारपूत सांतारीत सिल्वेरा आनी साक्रामेंत सिल्वेरा कवन बाणास्तरी आनी मालिशा फेल्सी फेर्नांडीस आंकवारदू आलेशिनो फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस खेणीर. तशेंच लग्न जावंक फुडें सरता ही तांची 3री आनी निमणेची जो फेर्नांडीस आंकवारपूत पौल ग्रेगरी फेर्नांडीस आनी एस्पेरांस फेर्नांडीस गांवान कांदोली आनी वेलेरी आना डिसोजा आंकवारदू आगोस्तीन डिसोजा आनी मॅगी डिसोजा विठ्ठलदास. तेच लग्न जावंक फुडें सरता ही तांची 2रीचेर स्टॅनली पियोस डिसोजा आंकवारपूत आंतोनियो मारिया डिसोजा आनी एलायझा डिसोजा विठ्ठलदास आनी अनालिया
Genevieve Braganza, Anquado, Agnello Cruz, Judas Braganza आणि लेफेथा Virginia Braganza गांवान आजुना. तशेंच लोक जावंक फुडें सोदता ट्रॉय जोसेफ फेर्नांडीस, आंकवारपूत थॉमस विलानो जोकी फेर्नांडीस आणि आयरिस एर्नेस्टिना फेर्नांडीस गांवान कालांगूट आणि किंबली स्विझल फेर्नांडीस, आंकवादू जानवारीस फेर्नांडीस आणि सोफिया फेर्नांडीस विठ्ठलदास इदांची पयलींची. तशेंच लोक जावंक फुडें सोदता पीटर पॉल फेर्नांडीस, आंकवारपूत एंटनी फेर्नांडीस आणि लुइजा फेर्नांडीस पोर्नीर आणि वेलेंटी पिएदाद de Souza, आंकवादू डॉमिनिक de Souza आणि मारिया de Souza पोर्नीर इदांची पयलींची. हाचे मदें कसली आडकोड आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवचो कायदो आसा. आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन घेवया F13 खुशाल सदांच. Kushal sodas sami bołci, kushal zados sami